हरे कृष्णा सगळ्यांक श्री कृष्ण लीला म्हणल्यार मेगले पेजान तुका स्वागत. कृष्णान कुचेलाक कुबेर केलेलो दिवस आता वैकुंठ एकादशी म्हणून फुडले व्हिडिओन तू सांगले. तशें आसतना ते कुचेलाल कहाणी आमकां आयकूत नकय. कुचेल आनी कृष्ण सांदीपनी महर्षीले आश्रमांतू ಒಟ್ಟು शिक्किलक पूज कोण दिवनु यज्ञ कोण दिवनु तशीच हरिकथा चेडवांक सगळे सांगून दिवनु दक्षिण जावन मेळचे दुड्वानत सुधामाल बायलेने चेडवाने जीवन काडचे दुड्ड कुरू आशिल्ले एक वाट मळला पशी सुधामान हे काम सगळे करचे आशिल्ले भक्ती प्रजरणेक प्रामुख्य दिवनत. पूजा यज्ञ सगळे दुड्ड कुरू आशिल्ले एक वाट जावन एक ब्राह्मणान पळोवचा नजे ते एक ब्राह्मणाल धर्म न्ही म्हणले विश्वास करता जीवन काडचे एक ब्राह्मण आशिल्लो सुधामा. ते देखूनच ताका मस्त दुड्डुकी संपादिकी कसलेय आस्त करूं जाल्लें ना. ते कालान तूं ब्राह्मणच्यांक मस्त मजा दिता आशिल्लींची श्रेश्ठ जावन आशिल्ले एक मनीस जावन पळयता आशिल्लींची तांणी कसो निमगिलारी दक्षिण जावन कसो निमगिलारी दुड्डुकी द्रव्यकी कसो जाल्यार तांणी दिता आशिल्लींची जाल्यार सुधामा कोणा लेगीची म्हाका कितलो दुड्ड जावका हे पूज केलेला कितलो दुड्ड जावका ते याग केलेला कितलो दुड्ड जावका म्हणून निमगून ज्ञान आशिल्लो तागेले ते धर्म कर्म करता ते करू सांगील जनांनी खुशीन कसो दिता ते घेवन संतृप्त जाता. तशें आशिल्ले एक मनीस सुधामाले एक विश्वासावयली प्रवर्तिरी सगळे मस्त खुशी पावत आशिल्ली तागेले बायल ताका कसो सहाय जावका जाल्यार कोण दिवनु ताका सर्व नमनेचे सपोर्टय दितले एक बायल मनीस आशिल्ली सुधामाले बायल. तिगेले एक प्रार्थना कसो आशिल्लो म्हळ्यार एक दिवस पुणी मेगेल्या चेडवांक एक वेळ पुणी पोटभरी खावचें आशिल्लें एक अवसर कोण दी देवा म्हळ्यार तितले दारिद्र्यार तांणी आशिल्लींची ते दिवस मेळची दुड्डू ते दिसाक पावना तसले एक अवस्थेर तांणी आशिल्लींची जाल्यार हे दुख्ख काय तिणें तिगेल्या बामणा लागीं सांगून आशिल्लें जाल्यार एक दिवस कळना अशी तिका सांगून वता तुमकां द्वारकाधीशाला वचून आमगेले कश्ट सांगून जुवे कसले पुणी एक वाट आमकां दाखोवन दिवची ना हांवें म्हणून बायल निमगिता. तदना सुधामय आलोचन करता वय हांवें मस्त काळ जाल्ले कृष्णा एक पळोवका म्हूण लेखता. ते बायलेन सांगिल्ली बरीची दारिद्र्य सांगू न्ही दुड्डू घेवच्या की न्ही म्हाका पळोवका म्हूण दिसता आतां आनी कसला की बायलेन सांगली नवें तर तिगेले उतराक मोल दिनातील बरी जावच्या नजी नवें जायत हांव वता म्हूण सांगता बायले लागीं. द्वारकाधीशत यदुकुला रायत पळोवच्या वतना कसले पुणी वरची नाकवे म्हूण आलोचन करता. बायल सांगता तुम ते सांदीपनी महर्षीले आश्रमांतू ಒಟ್ಟು शिकची वेळारी कृष्णाल वांटेचे पोवू तुम्ही खल्ललाचे मनस्ताप आत्ताय तुमकां कस नवें ते काणी तुम्ही मेगला सांगला नवें तुम्ही वतना पोव घेवन वचेची म्हूण सांगता. ती उगी भितर वता पळयतना ते आयदनांतू बरी एक मुष्टी पोव पंदाक पिट्टी पातूर सगळें आशिल्लें बरी एक मुष्टी पोव वता हे जाल्यार हे म्हूण लेखतांनी काडतना ते एक बांदून दिवच्याक एक लायक पुट जावंक घालताय ते घरान आशिल्लां तूं पळयतना सुधामाल ते बायलेन निशिले ते किरगेत सल्पपुणी फूट ते उगी कसं करता म्हळ्यार ते निशिल किरगीचे सरग तांडून पिंदून काणू तंतू हे पोव घालून बांदून बामणा लागीं दिता. हे वय घेवन सुधामा यात्रा सुरू करता. मस्त दिवस जावका द्वारका पावका जाल्यार वच्चे वाटेर सगळेची सुधामान आलोचन करचे ते आश्रमांतुले कृष्णा लुट्टू आशिल्ले ते एक दिवस एक खेळू काणी सांगचे कृष्णान काणी सांगून दिवचे ते आयकून सुतू सगळे जनांनी बसचे ಒಟ್ಟು खेळचे ಒಟ್ಟು निद्दूचे रुका पंदा बसून शिकचे रान्ना वचून बड्ड्यो काणाडचे अशी एकंक संदर्भ उडगास कोण आतां मुखार वतस अशी एकंक संदर्भ उडगास करतना म्हाका कत्त कृष्णा पळोवका म्हणलें ते एक वेग तागेल्या मना येता. एकंक उडगास करतना म्हाका आत्त पळोवका म्हणून मन सांगता जाल्यार ताका दाखयत ते पांय मुखार सयना म्हळ्यार दारिद्र्यार आशिल्ले एक मनीस एक वेळ थंय सम पडटा थंय खाय नातिले एक बरी हाड आनी साली जावन आशिल्ले एक मनीस सुधाम वता. तदना मन आशिल्ले ते वेगू ते पांया मेळटले
तरी जावचितले उगी म्हाका आत्तां पळोवपा म्हणल्यार तेची मनांत गट्टी करून जावचितले उगी वता. अशें वचून वचून मस्त दिसांनी द्वारका पावता. द्वारक म्हळ्यार समृद्धी आशिल्लें एक गांव देवान आशिल्ले जागो तशी वचतले. देवान आशिल्ले कडेन न्हय लक्ष्मी देवीन अशें. द्वारका कवाटा लागीं पावतनाकय द्वारपालक राबून आसाची. ताणें निमगिता कोण म्हणून गिता हांव एक ब्राह्मण म्हणटना की तांणी दोगांनी आसूं सुरू केलें. इतलें दारिद्र्य आशिल्लें एक ब्राह्मण वे म्हूण सांगून इत्यांगा म्हणून गिता. तदना सुधाम सांगता हांव कृष्णाल स्नेहीत आमी ಒಟ್ಟು शिक्कीलत म्हाका कृष्णा पळोवका आशिल्लें म्हूण सांगता. रायाक पळोवका जाल्यार पळोवका म्हूण सांगला न्हू पळोवया कसला जावको म्हणून वचून नातील सगळें सांगचें ಒಟ್ಟು शिक्कीलत आमी सगळे तुमगे वरी आशिल्ले एकला ಒಟ್ಟು आमगेले रायान शिक्कीले ते तुमी सांगतना आमी कसो विश्वास करकावे म्हूण सगळें सांगून हसता. कडेरी एक द्वारपालक सांगता हांगा ही ब्राह्मणचे हांगा कोणाकय देवान पळयना अशी कसले दिना अशी सोडूं ना. ते देखून हांगा रब्बेची हांव वचून राया लेगीत सांगून येता म्हूण सांगून एकलो भितर एक वता. हे वेळार ते द्वारपालकांगे ते हांस ते परिहास पळोवन थंयची मनांत आयिल्लें ते एक वेगच कृष्णाक पळोवपा म्हणल्यार ते एक वेगू ते थंय ना जाता. सुधाम तदन आलोचन करता वैमू हांव वतकय आस कृष्ण तकय आस हांव प्रारब्धा मध्ये ಏಕೋಲಾರಿ ಕೃಷ್ಣಾಲೆದ್ರ ಚಮಕಲಾರಿ ಕೃಷ್ಣಾಕ್ ಮೇಗಲ್ ಗುರ್ತು ಕಳ್ತಲ್ವೇ ಕೃಷ್ಣಾಕ್ ಮೇಗಲ್ ಹುಡುಗಾಸಸ್ತಲ್ವೇ कृष्ण म्हाका विसर नासतलवे हांव हे सगळें आलोचन करता आशिल्लें हांवें देवच्यान जेशिल्लें कृष्णान आतां म्हाका पळोवन उडगास ना म्हूण सांगल्यार ते द्वारपालकांक गेले इद्राकय म्हाका अळशीक जातलें तांणी ओपास मागेले इद्रा राबून म्हाका पळोवन हसतलींची ताका आशिल्ल्या अवसर हांव करची नाका ओड ना हांगा मेगेल कृष्णान आशिल्लो गांव पण म्हाका पळोवचें जालें नवें पुरो म्हाका हे पुरो ओड ना हांव हांगा ताय पावल नवें ओड ना आनी हांव वता म्हूण सकाळ एकलो एकलो उलयतची वापस चमकता. हांगा भितर चमकल द्वारपालक भितर वतना कृष्ण कुडान तूं दिवाना रे न्हिदून आस लग्गीची पय्या लग्गीची बायल रुक्मिणी देवी बैसून आस सुतू परिचारक सगळें आसताची. गुरू द्वारपालक वचून सांगता एक ब्राह्मण पळोवचे आयला तुमकां म्हूण सांगता. तेन्ना कृष्ण म्हणटा ओ वय खंय सुकून येता की म्हूण घेता. तदन ते द्वारपालक सांगता पळयतना ಸ್ವಲ್ಪ मात्ती समना अशी आस ताणें सांगिल्लें कसं म्हळ्यार तुमगे ಒಟ್ಟು सादीपणी महर्षीले आश्रमांत ಒಟ್ಟು शिक्कील म्हणून सांगिल्लें म्हणटा. कृष्ण टप्पनी उठयतानी बसता आनी निमगेता कसं म्हणलें म्हूण घेता. द्वारपालकाकय भंय जालें हांव कसलें चुकी सांगली बाबा म्हूण सांगून तशें सांगता ते सुधाम म्हूण तशें कशें कितें नांव सांगिल्लें म्हूण सांगता. ಕೂಡಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಉಟ್ಟೈಲೋ ಅತ್ತ ಆಶಿಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತೈ ಉಡ್ಡೈಲೆ ಧೌಂತ ವಾಣ ಇಗಾಲ್ನಿ ಅಂಗವಸ್ತ್ರ ಇಗಾಲ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಕಿರೀಟ ಇದವರ್ನಿ कसलेदवरनी ते न्हिदून कशी आशिल्ली पळय तशी धांवतस सुधामा सुधामा म्हूण सांगून धांवतस. म्हागशी रुक्मिणी देवी धांवता. रुक्मिणी देवी कसो खबर म्हूण म्हणावचें न्ही. रुक्मिणी देवी म्हागशीची ते परिचारकाय धांवताची तांगे म्हागशी द्वारपालकय धांवता तांगे म्हागशी ते राबून आशिल्ले सैनीकय धांवताची. कृष्ण सुधामा सुदामा म्हूण सांगून धांवतस कृष्णा म्हागशीची सैनी सगळे वतस कोणाकय कसं खबर कसं संगती म्हणून कळना. धांवन कृष्णान ते द्वारका कवाटा लागीं पावतना थंय सुधामना पळयतना एकलो ಸ್ವಲ್ಪ दूर वतस उगूर चमकूच्या ताय जायना म्हळ्यार चमकून ते सुधामा बरी सकून द्वारका ताय आयलो इतले दिवस काणू पाय सगळे बेतून रगतस पाय एक हेज्जी थंय मुखार दवरूं जायना तिला अवस्थेरी ते दुखीरत आसता. तदान कृष्ण आपयता सुधामा म्हणून आपयता. सुधामान ते आयकून उगून पळयतना दोनी हात मुखार करून राबून कृष्ण आपयतस सुधामा तूं हांगा जाय येवन म्हाका पळयना अशें वतवे म्हूण सांगून हे आयकतना की सुधामाक एक आईल खुशी आस धांवन येता पटोवन धरूंक जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ लग्गी पावतना की सुधाम लेखता कृष्णाल हे रूप कसलें गंधा पोरंबोळू कितले दूर तायत म्हणून कसं चंदू हे कृष्णा पटोवन धरूंक आशिल्लें एक अवस्थेर नाही आता अवस्थ ये हुमे घाणी न ये गलीज अवंगले काय फूट नावत हांव धरून हांव पटोवन धरून म्हूण सांगून ते राबता जाल्यार कृष्ण सोडता कृष्ण ताका लाद दोन तांडून पटोवन धरता
सुधामाक मेळचे एक आत्मसंतृप्ती आनी म्हाका विंगड कसले नाक देवा म्हणलें ते एक आत्मसंतृप्ती जाता तदन ते सुधामान ते कृष्णाले हद्देरी मत्ती दवरून रपचे अशी कृष्णान कोणाकय स्वीकार केलेल की फोटो धरल की ते रब्बिल कोणेय आतां पळय नाशिल्लें कृष्ण सर्व मर्यादा दिवन भितर ಈಗ आपोवन व्हरता आपोवन रुक्मिणी देवी आनी कृष्णान बशी त्या अंतला बसयता तदनाकी कृष्णाल बायलो उग्गी तेकडेकडे वचून मस्त सामान सकल हाडताची एकली पोळेर घेवन येता एकली पाय धुवचे उद्दा घेवन येता कृष्ण ते नेलार बैसून सुधामाले पाय धुवन ते उद्दाक मातेर पापून घेता इतले म्हळ्यार सुधाम म्हळ्यार एक सात्वीक जावन आशिल्लें एक ब्राह्मणत तागेर पाय धुल्लेल उद्दा म्हळ्यार तितले श्रेष्ठत ते कृष्णाक गोत्तस सर्व मर्यादे दिवन सर्व ಸ್ವೀಕರಣೆ ಚೆಂದಾಯಿನ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೋರ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಳಾನಿ ಕೃಷ್ಣನಿ ಸುಧಾಮ ಬೈಸನು ಉಲ್ಲೈತಾಚೆ ಇತ್ಲ ಕಾಲ್ಜವನ ಇತ್ತ ಕುಮಿಗೆಲ್ ಹುಡುಗ ಸ್ನಾಶಿಲ್ವೇ ಸುಧಾಮ ಮುನಿ ಕೃಷ್ಣ ನಿಂಗಿತ ते द्वारपालकान पळोवन हाशिल वेळारी सुधामान लिखील कसले कृष्णा कुमेगेल उडगा सस्तलवे विसरून गेल्लो आसतलवे म्हणत जाल्यार कृष्ण आतां सुधामा लगीन घेता तूं म्हाका विसरलवे म्हूण सांगून सुदाम सांगता तू कसं ये सांगता तू विसरू म्हाका जत्तलवे तू दीस वत्त भारी छंद जावन येता श्रीकृष्णा म्हूण सगळं सांगता तू बदलची मिगेल बायलेन सांगिल वरीची सत्यनारायणूची भूमीन तू अवतार घेतील वरी येता म्हाका दिसता म्हूण सगळं सांगता तदना कृष्ण घेता वय वे कोण सकडेस घरान तू म्हूण घेतून सांगता वय मिगेल बायलो सुशीला आनी चेडू आसाची म्हणटा तदना सुदाम सांगता वय तीन सांगून वता हांव बद म्हणल्यार एकड्याक भार सरलेलो म्हणटा ओ तशी तीन सांगून वता भार सरलो होता मागे कितें तेण कसले पुणी दिवन पेटयला आसतल म्हूण सांगता सुदाम गोर उलटा बांदून दवरले ते पोवा पोटली पळयता करलेकता नक्का हे दिवचे नक्का हे मस्त दिवस पूड ते दवरलं तर आतां ते वायट जाल्लो आसतलें होम सकल लागून हे काय दिवचे नज्जबा म्हूण सकल करून हातांनी शुगूर निप्पोच्या पळयतना थंय कृष्ण उग्गी हात मुखार कोण ते काडटा उदर कोण पळयतना पळोव तांकां कृष्ण सांगता आमगेले फुडें काणी सकल तूं बायले सांगून दिला न्हय म्हूण सांगता आनी नंतर कोणी ಸ್ವಲ್ಪ काण थंडा घालता थंडा घालून सांगता भारी लायत म्हाका खुशी जाल्ले ते म्हूण सांगून दोनी पंत खावच्या वतनाकय ते राबून आशिल्ले रुक्मिणी देवी सांगता तशें तुमी एकल्यान घाल्यार ते कशी ते समजवचे आमी हांगा राबून नाचवे आमकांय नकवे आमकांय खावच्या दिवच नको तुमी म्हूण सांगून कृष्णा लागता चुकून ते घेता मस्त वेळ अशी उरलो बसून सुधाम सांगता जायत कृष्णा हांव तुका एक पळोवक म्हूण लेखून येता येयलो जाल्यार हांव लेखिला पशी कितले की चड हांव लेखिला पशी कितले की म्हाका हांगा साकून मेळ्ळें खुशी म्हाका हांगा साकून मेळ्ळें आनी हांव राबना वत्ता म्हूण सांगता तेन्ना कृष्ण सांगता ना 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 हांगा एक 2 दिवस पूण मगे राबले शिवाय तुका सोडची ना म्हणटना सुदाम सांगता थंय म्हगेल्या गांवांत तूं बायल आनी चेडू वता जी हांव मेल घरा साकून देंवन मस्त दिवस चल्ले तांकां ते विंगड कोणें नाची हांव हांगा येयलें तुका एक पळोवका म्हूण लेखून ते जल्ल न्हय हांव आयिल्लो उद्देश जल्ल न्हय आनी हांव वत्ता म्हूण सांगता तदना कृष्ण सांगता वय वे जालो जायत म्हूण सांगून वापस पेटयता सुदामान द्वारका साकून वतरी कृष्ण रुक्मिणी देवीला घेवन निमगीता हांव दोनी पंत खावच्या वतना तूं इत्याक आमी लागता साकून काडलेलें म्हणून रुक्मिणी देवी सांगता एक पंत तुमी ते पोव तोंडा घालतनाची सुदामाक जन्म जन्मांतर दिवका जाल्ले सर्व ऐश्वर्य दिवन जाल्ले दोनी पंतय तुमी तोंडा ते घालले जाल्यार द्वारकांत तुले सर्व ऐश्वर्य ते कडेक वत आशिल्ले हांगाय ಸ್ವಲ್ಪ जन आसाचे म्हळ्यार उडको आसना हांव तुमकां आमकांय पळत नाका आमगेल काय तुमी आलोचन करका न्हय म्हूण सांगता सुदामापुरी पावतना ते विंगड कैकी एक पावील बरी येता ताका दिसता ताण वत्त नाशिल्ले ते गांवूनय ते आत्तास हे हांव खंय पावलें बा म्हाका वाट चुकली तांचो कशें लेखतर आसा एक व्हडले एक बंगलो भितर साकून दोनी राया पूत अशी 2 चेडू धांवन येताची अण्णा म्हूण सांगून
आनी लागीं येवन पळयतना थेर सुदामाले चेडूव ते बंगलो भितर सुकून एक लक्ष्मी देवीशी एक बैल मनीशी देवने आरती सकड घेवन पळयतना ते सुशीला सुदामा सांगता हांव कसं जल्ले कसं ये हांगा दिसता म्हूण सकल निमगितना सुशील सांगता तुमी हांगा सुकून वचून ಸ್ವಲ್ಪ दिसांनीची द्वारकाधीशान पेटयलो म्हूण सांगून ಸ್ವಲ್ಪ जन हांगा आयलींची धन्यते ये गांवूंची पळय विंगड कोण दिल त्यांनी आमगेल चेडूवान घालून अवंगल पळयल्यो तुमी हांव घालून अवंगल पळयल्यो तुमी आमगेल चेडूवांक आतां कसं जेवका ते खावच्याक कोण दिवचे अशी अवस्था आमकां तस संपाद्य आमकां आसता आनी आमकां कसलेची उणा पडना आमकां सक्कड समृद्धी संपल समृद्धी कृष्णान दिल्ले म्हूण सांगता सुशीला थना सुदामा जोर रडता कृष्णा हांव तुगे लागीं कसले निमगिनी मागीर तूं कशी सकड मना गेल्ले जोर रडता सुदामाक कृष्णान सर्व संबल समृद्धी दिल्ले स्नेहित जल्ल दिक्कुन्नय सुदामाले निष्काम जावन आशिल्ले ते भक्ती पळोवन कृष्णान सुदामाक सर्व संबल समृद्धी दिल्ले इतले दारिद्र्यांतूय कश्टांतूय आसतनाय सर्वय देवा पायपंदा समर्पण करून सुदामान जीवन काडलेलें देवू म्हाका पळोवंक येतलो म्हळ्यार एक विश्वासारी विंगड जना कितें देवा करचे सर्व कर्मय म्हगेले धर्मत म्हूण लेखून ताका एक मोल घालना अशी निष्काम जावन केल्लेले ते ब्राह्मणाले ते मन ते पळोवन देवान सुदामाक इतले श्रेयस ऐश्वर्य दिल्लेले हांगा आमी मना करता जाल्यार एकाची देवाले प्रार्थना करतना आमगेल कपड की मेकअप की बंगर की नातला आमकां कितें संपाद्य म्हूण की ते कसले न्ही देवान पळोवचें ते प्रार्थना करचे जनांगेले मन आमगे लागीं कसं सकड आसता ते सकडे आमकां देवान दिलेले तातूंत आमी ते दाखोवन देवाक खुशी करूं आमलेचे समूह देवाक आमी भक्तीन मनान दिवचे एक पान जलरी फूल जलरी उद्दा जलरी देव ते प्रितीन स्वीकार करून घेता आमकां देवाल ते प्रिती मेळटा ये कहाणी सुकून आमी मनावर कजलले आमगेले चेडूवांक सांगून दिवंक जालेले सर्वं कृष्णार्पणमस्तु।